भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 1-4 पर्यंत. एक पावटी जेजू एका सुवातेर मागणें करन आसलो. मागणें जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एका दिसा आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी आनी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. देवाचें उतर हें. तांच्या घरा तुवें रांदल्लें बारी बरें आसलें. तें आमकांय शिकय. ताची रेसिपी दी. म्हाकाय तशेंच करी जाय. असल्या उलोवण्यांत आमी भागीदार जाल्याव. ताणें केल्ले बरी हांवें करी जाय. ताणें शिकल्ले बरी हांवें शिकाजें. ताच्या किसडीत मापान हांवें परजाळाचें म्हणून नकल काडूंक पर्यंत मुखार सरचें आजकाल सदांचें जालां. जेजूचो पाटलाव करन आयिल्ले जुवांवची शिकोवन आयकल्ले ते जेजू मुखार जुवावन ताच्या शिसांक शिकयल्ले बरी आमकांय शिकय म्हूण विनवणी करतात. जेजू तांकां मागोवंक शिकयता. पावलू जेजू सवेनातलो तरी ताच्या शिसांक आपुनी समासम म्हूण लेखता आनी सुवार्ता परगट करता. 14 वर्सां उपरांत जेरुजलेमाक वचोन आपणें शिकयल्लें व्यर्थ जावचें नाका म्हणून शिकयल्लें सारकें आसा की ना तें समजोवच्याक तांचे मुखार आपलो वाद मांडटा. आज आमी जेजू तावन शिकया आनी ताचे बरी जावंक प्रयत्न करया. सोम्या, आमकांय मागणें करूंक शिकय. जेजू लागीं शिसांनी केल्ली ही विनवणी एक भोव आपुरबायेचें मागणें शिसाच्या ह्या विनवणेंत देवातावन आमकां आसची आत्मीक ओडणी उगडापें जाता. आमचो आत्मो सदांच आपल्या रचणाराक आशेता आनी लालयता.
मागण्या वरवीं मात्र ह्या आमच्या आत्म्याक समाधान आनी विशेव लागता. देखून मागणें आमचे जिणयेंत भोव गरजेचें. जेजून शिकयिल्ल्या मागण्यांत 5 संगती आटापल्यात. देवाचें नांव पवित्र जावंक, देवाचें राज आमकां येवंक, आमचो दिसपडतो ग्रास लाबोंक, बोगसाणें लाबोंक आनी आमकां ताळण्यांचेर जैत व्हरोंक करपाक. आमचें मागण्याचें जिवीत आमी हेरांक दिवची बरी देख. जशें सिसांनी जेजून मागणें करचें पळयलें, तशें वडिलां मागतना आमचीं भुरगीं आमकां पळोवन तांची आत्मीक व्हडणी जाणा जावंक शकतलीं. आमचें मागण्याचें जिवीत जावं आमच्या भुरग्या बाळांक एक बरी आत्मीक देख. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्जमातेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताच्या मायेची मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुसेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्या पवित्र सभेचो आनी आमच्या देशेचो शारोती जावन नेमलोय.
ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचें थंय वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ये भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या वडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या. आपलो पोसको बाप जावन विंचून काडल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मरये मुखार हांव तुका म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयेणेचो पालक म्हणून विंचून काडटां. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण थीर निचेव करतां. आतां तुज्या मानताच्या आसऱ्या भितर म्हाका काणगे आनी तूं दवर म्हाका घे म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणल्या बरी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोक कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. आमेन. भुरग्यां खातीर आवय बापायचें मागणें. देवा आमच्या मोगाळा बापा, तुजे रचनेच्या कामांत आमकां वांटो दिवन आवय बापय जावचें भाग आमकां फावो केल्ले खातीर तुका अर्गां दिता. आपुरबायेचीं भुरगीं दिवन आमचो संतोश वाडयल्ले खातीर तुजो उपकार आटयता. तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवोर आमच्या कुटुंबाचेर सदांच वत. आमच्या बेसाचे कायदे पाळून आमचे कुटाम फावो ते परी चलोवन व्हरच्याक तुंच आमकां आदार दी. तुवें आमकां फावो केल्ल्या भुरग्यांतय आमची जबाबदारी शाणेपणी चलोवच्याक तांकां तुज्या मोगांत वाडोवंक आनी क्रिस्तीच्यो गुणांनी नेटोवंक आमकां कुमोक कर. आमच्या भुरग्यांनी कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तुजे वेंगेन तांकां सांबाळून धर. तुवें तांकां निर्मिलायतो बेस सोदून काडूंक तांकां उजवाड दी. धार्मीक बेस विंचून काडटेल्यांक धैर्यान मुखार सरोवंक कृपा दी आनी तांकां तुजे सेवेक भेटोवन दिवंक आमकां उदार मोण दी. आमचें कुटाम भाग्यवंत कर, आमचें कुटाम नंदन कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी आतां विशेश तरान मागया. सर्वेस्पराची धाराळ बेसांवां तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशेवया. तांच्या कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी निरंतर राज करून दी म्हूण आमी एका काळजान मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी
सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.